ऑल गोवा मोटर स्पोर्ट्स असोसिएशनान डर्ट 3 ऑटोक्रॉस चॅलेंज 2017 ही राष्ट्रीय पावण्यावेली सर्त दवरल्या। 10 डिसेंबराक फार्मागुडयेर इंजिनियरिंग कॉलेजच्या ग्राउंडार ही सर्त जातली। 9 वेगवेगळ्या गटांनी सर्त जातली। गोयच्या ड्रायव्हरां खातीर वेगळो गट दवरला। बायलां खातीरूय एक सर्त दवरल्या। बायल सर्तकांक आयोजकांनी एंट्री फ्री जाहीर केल्या। हो कंप्लीट इव्हेंट 9 वेगळ्या कॅटेगरीनी थंय आयोजित जातलो। तातूंत भितर पेट्रोल क्लास, डिझल क्लास, SUVच्या खातीर वेगळी क्लास आणि त्याच बरोबर गोंयच्या सगळे ड्रायव्हर्सांच्या खातीर गोवन लोकल क्लास वेगळी हे आसतली आणि त्या भायर स्पेशली बायलांच्या खातीर लेडीज क्लास सुद्दां तातूंत भितर आयोजित केल्ली आसा। हय आणि बाकीच्या सगळ्या पार्टिसिपंट्सांक जरी एंट्री फी आसली, खास लेडीज क्लास ही कंप्लीट एंट्री फ्री आसतली तांच्या खातीर। आणि हो दिसभराचो इव्हेंट फर्मागुडयेच्या त्या स्थळाचेर जो जातलो तो सकाळच्या 9 वरांचेर EDCचे चेअरमॅन श्री सिद्धार्थ कुंकळकार हे ताका फ्लॅग ऑफ करतले आणि सांजेच्या 6 वरांचेर ह्या इव्हेंटाक पुराय देशभरांतल्यान 45 म्हणजे 45 ड्रायव्हर्सांनी आतां पर्यंत आमकां कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा। म्हणजे तशें पळोवपाक गेल्यार देशभरांतलो असो हो मोठो मोटरक्रॉस ऑटोक्रॉसाचो असो हे इव्हेंट हो फर्मागुडयेचेर जावपाचो आसा। सगळ्या गोंयकारां लागीं आमी मागतात की मोठ्या संख्येन त्या दिसा तांणी थंय येवचें आणि मोटरक्रॉसाचो इव्हेंट हो जो स्पोर्ट आसा हो स्पोर्ट म्हणून कशा प्रकारे तो स्पोर्ट आयोजित जाता ते तांणी प्रत्यक्ष थंय तो थरार जो आसा हो तांणी वेदांता GFA वुमन्स लिगांत पेंजिम डॉल्फिन्सान अल्बर्ट प्रिन्सेसाक एका गोलान मारून आपलो अनबिटेबल रन चालूच दवरलो। बुधवारा धुळेर स्टेडियमार जाल्ले मॅचीत करिश्मा शिरवयकारान मारिल्ल्या गोलाच्या नेटार डॉल्फिन्स जिखले। Michel, back your blade. Carry go. Take pass. आता पळोवया गोंयच्या हेर सरभोंवतणीच्यो कांय खबरो। अल्तिनोवेल्या गणपती देवळा लागसार उक्त्या सुवातेर डेव्हलपमेंटाच्या कामाची पर्रेकारान बुधवारा बुन्याद घाली। अल्तिनोवेल्या क्वॉर्टर्सांच्या रिडेव्हलपमेंटा विशीं जानेवारी पयलीं खंय मिटींग जातली। ही सगळी एरिया C टायप A टायप आनी पुलीस क्वॉर्टर तातूंत भितर 1-2 बिल्डिंगो नव्यो आहा। बाकीच्यो सगळ्यो पोरण्यो बिल्डिंगो आहा त्यो रिडेव्हलपमेंट करपाचो एक्सरसायज आमी परवरच्यान चालू केला। परवरी सापूच परिस्थिती वायट आशिल्ली त्यामुळे कालूच चर्चा करून परवरीचो प्रोजेक्ट इमिजिएटली हातांत घेवपाक 1 म्हयना 2 म्हयन्या भितर हांगाय मल्टी स्टोरी बिल्डींग जर घाली जाल्यार बाकीची एरिया सगळी रिक्रिएशनल हाका उपलब्ध रेजिडेंटांक जातली। प्लस चड लोक रावण्याचे जे थोडेशे भायले हे एरिया म्हणजे ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी इम्प्रूव जातली। 1 ब्लॉक सकयल गाडयो ऑटोमॅटीक घालपाक येतल्यो। केन्ना तरी डिसेंबर एंड नाल्यार जानेवारी म्हणजे बिफोर जानेवारी एंड हांव ह्या संदर्भात एक मिटींग कॉल करून आमी सगळे जाण बसून ताजेर निर्णय घेवया। सावड्ड्या MJPची सभा जाली। आमची जनरल बॉडी 17 तारखेक परवळे दवरिल्ली आहा। ह्या हांगा जे समितीचे सदस्य आसा तांकां गायड करपाक आनी तांकां आपोवपाक ही सभा दवरिल्ली आसा। आनी मोगो पक्षाचो विस्तार कसो जावचो
प्रत्येक मतदारसंघात ह्या बद्दलचे विचार कार्यकर्ते आणि समिती भितर घालपा खातीर ही बैठक आपयल्ली आसा आनी त्या पद्दतीन ती बैठक पार पडली. जी 17 तारखेक आसा परवरी ह्या सभेक घटना दुरुस्ती आणि 3 वर्सांनी हे कमिटीचे इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाची पूर्ण म्हायती आमच्या मोगो पक्षातर्फे सावड्डी मतदारसंघात सगळ्या कार्यकर्त्यांक सगळ्या मेंबरांक आमी म्हायती पावयल्ली आसा. फुडें येत्या जानेवारीक आमी मोगो पक्षाची सावड्डी मतदारसंघाची जाहीर सभा घेतल्या आणि ह्या जाहीर सभेक मोगो पक्षाची सावड्डी मतदारसंघाची बूथ कमिटी सावड्डी मतदारसंघा खातीर अध्यक्ष सावड्डी मतदारसंघा खातीर जी कमिटी आसा ती आमी फॉर्म करतले. शेतकी खात्यान वर्ल्ड सॉयल डे मनयलो. दुसरें अशें आसा की कोण गॅरंटी दिना की जमीन जी कोण तिसऱ्याक दिली ती जमीन परती येतली काय ना हाजे लोकांक गॅरंटी ना म्हणूनय फेलो उरता. तिसरें म्हणल्यार आमचे फ्रॅगमेंटेड लँड होल्डिंग जे आहा ताचे खातीर कम्युनिटी फार्मिंगाक एक पुश दिवपा खातीर एक बूस्ट दिवपा खातीर कायदे येवपाची गरज आसा. सो हे सगळें आमच्यान करूं येता पूण मेन म्हणटा तें की एक सायंटिफीक अप्रोच घेवन जर शेती फुडें व्हरतलो जाल्यार मातयेन कितें आहा आनी मातयेन कितें कमी आहा आनी कमी आसा जाल्यार थंय कितें प्रिस्क्रायब करप हे शेतीचे दोतोर जे आहा जो आमचो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा तांणी हें प्रिस्क्रायब करप आसता. ब्रँडिंग करपाची गरज फेडीच केली तूं जायना फेडी केली आमी येस पण गोंयचो ओवरऑल ब्रँड गोंयचो अळसाणो हो बाकीच्या राजमा आनी बीन्स येता पळय ताचे पेक्षा एक वेगळीच टेस्ट आहा. कोंकणा दिसता तूं कोणें खावंक ना आसत जाल्यार सकाळी उठून आरामान वता रियालान वता कारण तो इवन हो दिता दिसता घोसलोय भाजी करता पणजेरा पडोवपाक येता. अळसाण्याची भाजी अळसाणे खंयचे जाल्यार साळगांवचे आसचे. दिवचले नानोड्या शांतदुर्गा कळंगूटकर्णीची वर्सुकी जात्रा जाली. अरे बाबा ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप ट्विटर फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.